नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। केरळातल्या निपा व्हायरसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या भलायकी खात्या सादूर नजर दवरूंक खासा समिती, दुबावित दुयेंती मेळ्ळ्यार ब्लड टेस्टिंग, पेशंटांक कडेक दवरून उपचारांची व्यवस्था। चोडण रायबंदर फेरी सर्व्हिसीक चोडणकार विटले, फेरी जाग्यार घालच्यो म्हूण युनायटेड सिटीजन ऑफ चोडणाची सकाळ सावन फेरी ब्लॉकेड, फेरी गलगलाक लोकांक जाय 5 फेरी बोटी। उत्तर गोंयांत सगळे हायवे प्रोजेक्ट टायमार, दक्षिणेत पावले काय आडमेळी, मोजके लोक काय राजकारणी गरजे भायर मेतेर, मिडियाक घेवन सुदिनाची नव्या जुवारी पुलाची पळोवणी। डीडीएसवाय हेल्थ इन्शुरन्स स्कीमीक 3 महिने मुदत वाढ, नव्या इन्शुरन्स कंपन्यांबरोबर चर्चा, जीएमसीत प्रायव्हेट ब्लड टेस्टिंग रॅकेटां चालूच, मंत्री म्हणटा फर्मान काडटा। आणि उबर कपात जपानान भारताक मारले, गोंयचे अनुरा प्रभुदेसाय अणभवी ताकाहाशी आड हल्ले। केरळातले निपा व्हायरसाचे फाटभुंयेर गोंयच्या आरोग्य खात्यान खबरदारी घेवंक सुरू केल्या। केंद्रा कडल्यान कितें सुचोवण्यो येता काय ताचेर नजर दवरून त्यो चालीक लावंक खासा समिती नेमल्या। एखादे दुयेंतीत निपाची लक्षणां दिसल्यार ब्लड सॅम्पल पुण्यात धाडटले, तशेंच ते दुयेंतींक बाकीच्या पेशंटा कडच्यान कडेक दवरतले। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन मिडियाक सद्याची व्यवस्था सांगली। केरळात निपा पातळटा, आता मेरेन 10 जाण गेल्यात। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन बुधवारा आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर निपा व्हायरसाचेर खासा बसका घेतली। लोकांनी भिवपाची कांयच गरज ना, खात्यान खंय परिस्थितीचेर नजर दवरूंक खासा समिती नेमल्या। आयज आमकां ते निपा व्हायरसाचे जे व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान तरेतरेचे एक फियर सायकोसिस तयार करपाचो प्रयत्न चालू केला। लोकांचे हांव म्हणना की मुद्दम करता, कोणाक काळजी आसतली, कोणाक चिंता आसतली, पण आमकां बी सरकार म्हणून आमकां चिंता आसा। आमकां एक जनरल असो एक आयिल्ले आसा एक नोट अबाउट द डिजीज, वॉट इज द डिजीज, ते कितें आसा, खंय कितें ते सुरवात जाल्ली, एक जनरल अशें आयिल्लें आसा। म्हणून आमी एक प्रोटोकॉल स्थापन करपाचो आमी आयज सेक्रेटरीचे अंडर मिटींग, आयज सेक्रेटरीक घेवन मिटींग केल्या। सेक्रेटरीक चेअरमन आमी करतले आनी आमचे चीफ एपिडेमोलॉजिस्ट आहा ताका बी हांवें थंय कमिटीचेर घातला। आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस, डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, आमचो डेप्युटी डायरेक्टर डीसा, अंडर सेक्रेटरी 1, अंडर सेक्रेटरी 2 आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर एडविन, हांकां ह्या कमिटीचेर घालून हेंच्या माध्यमांतल्यान प्रोटोकॉलान जे कितें आमकां प्रिकॉशन्स घेवंक जाय, आतां पर्यंत एडवायजरी आनी कितेंच तशें डिसिजन जावंक ना। तशें करा म्हणून बी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान गायडलायन कांयच येवंक ना। शेजारच्या राज्यांत कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय, कमिटीचो रोल कितें आसता? मॉनिटर करपाक, जर फाल्यां गायडलायन दिल्लीची आयली ती गायडलायन्स इम्प्लिमेंट करपाक, आनी जे कितें आमी प्रोटोकॉल एस्टॅब्लिश करता तो प्रोटोकॉल इम्प्लिमेंट जालो काय ना। आतां दीस वील बी अ परमनंट फॉर ऑल सिच्युएशन। दीस कमिटी वील बी नोटिफाईड, वील डील विथ ऑल टायप्स ऑफ व्हायरसीस, ऑल टायप एनीथिंग कम्स, दीस कमिटी वील बी। एखादो दुबावित दुयेंती दिसल्यार ताचें रक्त तपासपाक पुण्यात धाडपाचें थारलां। खाजगी इस्पितळांकूय तशे निर्देश आरोग्य खातें दितले। आमी कितें करतले की बाकीचे डॉक्टराक जे सिम्पटम्स आहा, कसले सिम्पटम्स येता निपा व्हायरसा संबंधी, म्हणजे तसल्या पेशंटाक मागीर आमी आयडेंटिफाय करून, कित्याक ते फक्त पुना धाडू शकता आमी टेस्ट करपाक, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह। आनी आयसोलेशन जे करूंक जाय, ह्यो कांय गोश्टी नॉर्मल H1N1 जेन्ना जाल्ले त्या तरेचे एक प्रोटोकॉल आनी ते कमिटीच्या माध्यमांतल्यान ते मॉनिटर करतले। आनी सगळे क्लिनिशियन्स जे आहा, सगळे डॉक्टर जे आहा, तांकां आमी एक सर्क्युलर धाडटले फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस की बाबा असले सिम्पटोमॅटिक जर पेशंट आयले तुम्ही त्यांचं सॅम्पल घेऊन आमचे कडेन धाडून द्या, मागीर आमी ते पुन्हा वचून धाडून आमी ते चेक करू शकता। आयज पर्यंत ह्या निपा व्हायरसाचेर इंजेक्शन म्हणटा ते कांय ना, पण गोंय राज्यात खंयच आमकां एक सिम्पटम अशें गावंक ना जे खंय लोकांनी काळजी करपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। चोडण रायबंदर फेरीक लोक विटला। पाशेस पेड्ड्यार जाल्ल्यान निमणे युनायटेड सिटीजन ऑफ चोडणाच्या बॅनरा खाला लोकांनी फेरी सकाळ सावन आडावन दवरल्यो। फेरी सुशेगाद चलता, स्टाफाक लोकांचे पडिल्ले ना। 5वी फेरी जाय म्हूण लोकांनी सकाळी 8 सावन दनपार मेरेन फेरी ब्लॉक केल्यो। दिवचलच्यान कामाक पणजे येवपी शेकड्यांनी लोक चोडण फेरी पॉइंटार आडकले।
चोडण रायबंदरार फेरी सर्वीस सामकीच गलगलाक आयल्या. स्टाफाचो कारभार सुशेगाद चल्ला, कोणाक आटापनान. सध्या ते रुटार 3 ते 4 फेरी चलतात, पूण ट्रॅफिक इतलो की त्यो लोकांक पावनात. पाशेस पेड्ड्यार जाल्ल्यान लोकांनी सकाळी 8 फेरी आडावन धरली. दनपार मेरेन फेरी बंद आशिल्ली. इक्वल फिल्डान आमकां खंयचो वचपाचें आसा कोण बरी नासता, अपॉयंटमेंट आसता, पयलीं पेपरार डिक्लेअर करा न्ही तुमी. हे सुवातेर केन्ना 3 केन्ना 4 फेरी चलतात. त्यो सामक्योच जाम जाल्यात. साप्प स्लो चलतात. केन्ना केन्ना न्हंयतूच बंद पडून बरकट्टातूय. अंतर व्हडलें ना, तरी फेरी आलतडच्यान पलतडी पावना. फेरी जाग्यार घालच्यो म्हूण युनायटेड सिटीजन ऑफ चोडण मागता. हाते न्हू सरकारूय ह्या दुर्लक्ष करता. अनेक वेळा आमी युनायटेड संघटनाच्या मार्फत आमी अनेक निवेदनां नदी परिवहन खात्याक दिल्लीं, पूण तेजेरय ते कांयच पळयना. ह्या मार्गार 5 फेरीबोट जायत आमकां, पूण गेल्या 2 म्हयने जाले 5वी फेरीबोट हांगासरली गायब जाल्ली, ती परत आनीक येवकूच ना. ताका लागून आयज प्रमुख ही आमची मागणी आसा की 5वी फेरीबोट तेंच्यांनी बेगा बेग हांगासर धाडची म्हणून. आनी हे फेरीबोटी चलयता पळय उबात घालता फेरीबोटी आनी सेव डिझल म्हणटा ते आमी मिनिस्टराक आमी विचारलेले. ते म्हणटा जर तर स्पीड ओडली जाल्यार डिझल खूब लागता आनी आमकां रिजर्वाक बसयता. तेन्ना मिनिस्टर म्हणूंक लागलो डिझल चड लागता म्हणजे तांकां रातचें चोरूंक जाय डिझल. अशें जेन्ना आसता तेन्ना लोकांनी कितें करप. ह्या रुटार ट्रॅफिक इतलो 4 फेरीबोटी कश्योच पावनात. 5वी खंय जायच. काल PWD मिनिस्टरान आनी R&D मिनिस्टरान आमचे कडेन मिटींग घेतली. सगळ्या MLAजांक आपयल्ले, जे रुलींग MLAज आसा तातूंत हांवें हो पॉयंट घाल्लो. काल भोसलेक आमी फोन करून सांगिल्ले की बाबा ह्या फुडें एक 5 म्हणजे 5 फेरीबोट चालू जावंक जाय म्हणून. आनी मेन गोष्ट रिपेअर ऑफ रॅम्प आमी कालच उलयल्ली. मिनिस्टरान आमकां सगळ्या PWD ऑफिसर्स आनी R&Dच्या ऑफिसरांच्या फुडें सांगलें आमकां की रॅम्प आमी जॉईन करतले म्हणून चोडण्याचे. जितले रिपेअर करपा आसा ते सगळे रिपेअर करतले आनी सगळे हे जॉईन करून हांगचे आनी रायबंद सायडीचे दोन्ही रॅम्प सारके करतले. इतलेच न्ही, नार्वेचे आनी पिळगांवचो रॅम्प सुद्दां सारको करतले. हो प्रॉब्लेम खूब टायम पासून आसा. सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम म्हाका तर दिसता 5 फेरीबोटी जाल्योच. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे हांगा पुलीस आसपा जाय. पुलीस सकाळी आसपा जाय पीक टायमाचेर आनी सांजचे पीक टायमाचेर रायबंद्रा सायडीन आसपा. पुलीस असल्यान हांगा समजा एकातून भितर 4 गाडयो आनी बाकी सगळे मोटरसायकली ते सिस्टमॅटिकली मॅनेज करपाक. हे केल्यार अर्दो प्रॉब्लेम हांगचो सॉल्व जातलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. उत्तर गोंयांत सगळे प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल चलतात. दक्षिणेत पावले काय आडमेळी सुरू, ती बी मोजके लोक आनी राजकारण्यांक लागून. हो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकराचो तोमणो ना जाल्यार आरोप. सुदीन पत्रकारांक घेवन नव्या जुवारी पुलाच्या कामाची पळोवणी करूंक गेल्लो. थंय ही गजाल उलयलो. 3.5 कोटींचो नवो जुवारी पूल आनी फ्लायओव्हर खंय 2019 मेरेन उबो. I am proud to say whatever works taken by Public Works Department in Goa with the help of Union Ministry, Nitinji Gadkari, 90% of the work which was started in 2016 are completed. That is, our main is Khandepar Bridge. Kankod work is almost say 80% of the work is completed. Kankod. The Uri bypass will be completed by July. Only there is a hurdle of western bypass in Madgaon because of public. Public are unnecessary making problem there, and some of our politicians are also involved in that. After 3 years, you will be having NH17, NH4 all to be 4 lane, minimum 4 lanes. Complete काम begin जावचे ना, alignment from Kukori bypass, then there is a problem. साउथ गेलो की सगळे प्रॉब्लेम चालू जाता. सुदीन मिडियाक घेवन नव्या जुवारी पुलाचे पळोवणेक पावलो. जुवारी पुलाचे 30% काम खंय जाला. फक्त पूल खंय 1402 कोटींचो. भूंय संपादन आनी बाकीचो खर्च धरून 3300 कोटीर पावता. 2 पॅकेज जी आसा ती जुवारी ब्रिजाची आसा. पॅकेज 1 जी आसा ती बांबोळी टू आक्षी, आनी पॅकेज 3 जी आसा
ती वेर्णा टू कोर्तालीम अश्यो ह्यो सादारण तिनूय पॅकेजी मेळून ताचो कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट सादारण 3,300 करोड आशिल्लो. आनंद जाता काम जें चल्लां पॅकेज 1 आसूं पॅकेज 2 आसूं किंवा पॅकेज 3 आसूं द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज व्हेरी गुड. इट इज मोर देन 30% आनी वर्क will be completed in time अशी शक्यता हांव हांगा व्यक्त करता. ओन्ली आवर प्रॉब्लेम इज आमकां जी एडिशनल लँड जाय ती एक्विजिशन आमी घातल्या आनी ती लँड ती एक्विजिशन आसा तें सगळें जाल्लें आसा. एवार्ड एकदां दिले बरोबर पयशे तांच्या एकावंटाक गेले बरोबर आमी ती आमच्या पोजेशनां ती लँड घेतले बरोबर जो बायपास आनी बाकीच्यो कामां जी उरल्या ती कामां मोठे तरेन चालू जातली. देर इज अ एस्कलेशन such type of interest. Without escalation no companies will come forward. There has to be agreement itself will get everything. 2019 as on today 2 पॅकेजी तरी आमच्यो कंप्लीट जाता. 100% मेन ब्रिज उरलो जाल्यार इल्लोशें कितें खंय उरत पूण कित्याक तातूंत ऑब्जर्वेटरी आयल्या त्या नंतर त्या ऑब्जर्वेटरी वचपाक आमकां सगळें तयार करपाक जाय. सो थंय 6 म्हयने तांकां एक्स्ट्रा लागू शकता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आदल्या जुवारी पुलाच्या फुटपाथा वयल्यान 15 MLD पायपलायन घालपाचे PWDन थारायला. ते वरवीं दक्षिण गोंयच्यान सांतांद्रे मतदारसंघात उदका पुरवण जातली. ह्या पायपलायनीक लागून सांतांद्रे आनी चड करून GMCचो खंय उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.